एका म्हयन्या भितून बेकायदेशीर पद्दतीन बांदपाक घेतिल्ले वार्स कोको ट्रॉपिकास हे मोडले ना जाल्यार खर पावल उबारतले अशी शिटकावणी नेरूलच्या लोकांनी वार्स कोको ट्रॉपिकास बांदपी मालकाक दिल्या। नेरूल टिटावाड्यार बेकायदेशीर वार्स कोको ट्रॉपिकास हे बांदपाक घेतला। थळाव्यांक वचपाक आशिल्ली पायवाट ताका लागून कमी जाला। वाहनां व्हरपाक लेगीत वाट ना। ह्या खातीर थळाव्यांनी आंदोलन सुरू केलां। टीसीपी पंचायतीक ह्या संदर्भात कागाळ करून लेगीत तांच्यांनी आजून कांयच पावल उबारलेलें ना अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायला। खंयच्याय सुवातेर वार्स कोको ट्रॉपिकास बांदचे पूण आमची वाट आडून बांदतात म्हणून आमचो विरोध आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। कसले कोण रेजिडेन्शियल म्हणून आसा रे पण करता कितें म्हणून कोण जाणा। आमी टीसीपी कंप्लेन दिल्ली परत आनी एकदा केली तरी ते कांयच एक्शन सायड इन्स्पेक्शन घे म्हणून पंचायतीक दिल्ली। पंचायतीन एक्शन घेवंक ना आनी आतां पंचायतीन ऑक्युपन्सी दिल्या तेन्ना तेंचे सांगले ज्या अर्थी टीसीपीन क्लियरन्स दिलें तेन्ना आमकां आनी ते सायड इन्स्पेक्शन घेवपाची जरुरत ना। अजून कामूय कंप्लीट जावंक ना, फाटल्यान काम बरेचशे आहा। आमी काय सायड इन्स्पेक्शन घे आनी मागीर तुमी करा म्हणजे सायड ते घेयना गरज ना म्हणटा ती पंचायत म्हणटा गरज ना म्हणटा फुडें फुडें हाडटा आनी हात घालता आनी पुलिसांक कंप्लेन करता, फेक कंप्लेन करता। आमकां एक दीस बायलां मिलांक सगळ्यांक एक दीस 4-5 वरां पुलिसांक हे केल्ले, 4-5 वरां फुडें पुलिसांनी हे केल्ले, पुलिसान थेयल्ले आसले। टोटल 837 स्क्वेअर मीटर प्लॉट आहात आनी 15 मीटर रूम आहा। एक्च्युअली पयशे आले तेजे 16 मीटर जाता। 15 मीटर जायना, कशें जाता तेच कळना तेजे। आयजूय आमकां पुलिसांक हाडलेले, आमच्या पंचाक आपयलो तो येयना। आमचो पंचूच सांगता हांगर पंच मेंबर आपूण हांगर येवन कितें करूंक काय म्हणटा, आपण काय करूंक ना कितें करूंक काय म्हणटा। आमी 2-12 उदोग कॉल केलो, तो कितें सांगता आपूण येत जाल्यार व्हडलो इश्यू जातलो असो सांगता। पंचायत खाता पंचायतीन 2 वर्सां जाली पयलीं सांगले तेणी आमकां सेटल हे करता ते करता, हो बाबा पुता करून सगळें काम करून घ्यायचे। आमी उतराचेर रावले वयल्यान पुलिशेन व्हरता। पुलिसांचे हे करता, भंय दाखयता आमकां पुलिसांचो भंय दाखयता। गेले बी तेजूच व्हरून आमकां त्यो व्हरून बसयल्ले बेश्टे सांग कितें तेणी आमकां वाट दिवंक जाय दिता म्हणून सांगला म्हणून केन्ना सगळें काम करून घेतलें आनी आतां तेणी सांगलां की आमकां दिना म्हणून वाटो अशें सांगलां। ते अथंय कळ्ळें जातलें, पयलीं सांगलां ते पयशे घ्या म्हणटा तुमकां पयशे। पयशे कित्याक आमकां वाट पयशे आमकां कित्याक जाय। कोणी तर आमकां तर ती लोकांची वाट आसा ती तर बंद करी ते सायडीन जाल्यार आमकां वचपाकूच रोडूच ना न्हू अशें, मागीर हीच आमची वाट हेवटेनसून वचपाक। पायपलायन बी सगळी आहा आमची। उदकाची पायपलायन बी आमच्या वचत आसा ह्याच रोडानसून। आमकां आतां पायवाट दिल्या न्हू तितूनसूनच आनी आमच्या प्लांटाचेर बी सगळ्यांची आहा वाट अशें, म्हणजे सगळ्यांच्या पेपरांचेर आसा। पण हेच्याच पेपराचेर दाखयना जाल्यार ते जे म्हणटा जाल्यार पयशे घे म्हणटा पयशे वाटेन सांग पळया आमी दुसरे वाटेन वचपाक शकना न्हू, आमचेच वाटेन वचूंक जाय।